प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 10वी चीट 32 ते 40 आनी 5 पर्यंत 32 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. ते जेरुजाल्याक चोडून वेताले. जेजू शिसा फुडें चलतालो. शीस गाबोरलेल्यान आनी फाटल्यान वेताली ती भियेल्ली 12 जाणांक नव्यान लागीं घेवन आपणाक घडचें आसलें ते विशीं अशें तो तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुजाल्याक चोडून वेता आनी मनशाचो पूत मुखेल याजनिकांक आनी धर्मशास्त्र्यांक पराधीन जावचो आसा. ते ताचेर मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशाच्या आदीन करतले आनी ताच्यो केडण्यो कोत्तले. ताचेर तिपी उडयतले, ताका जर्मोण दितले आनी जिवेशी मारतले आनी 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर जिवंत करतलो. जाकोबाचे आनी जुआवांचे मागणे. झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआव ताचे सोशी आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमचे खातीर कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांवें पिवोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवूंक जायत, वो हांवें घेवचो आसा तो बातीस तुमच्यान घेवंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवचो आसा तो बातीस तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वा दाव्या हाताक बसूंक दिवंक म्हज्या हातांत ना. तें देवान तयार करून दवरलां तांकां. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआवांचेर चिडले. देखून तांकां आपणा चडशीं आपोवन जेजून म्हणलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात म्हूण, आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणून तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासून दिवंक आयला. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी वाचता की जेजू जाकोबाक आनी जुआंक एक शिकवण दिता. आनी कित्याक शिकवण दिता ही? आनी तो जाकोब आनी जुआंव जे जाबेदाचे पूत आसले ते जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, गुरुजी, आमकां एक उपकार कर, आमकां एक उपकार कर. तो कितें म्हणटा? जेन्ना तूं तुज्या मोहिमेन येतलोय तेन्ना म्हाका तुज्या उजव्याक बसय आनी म्हज्या भाक तुज्या दावे हाताक बसय. भाव भयणींनो, हे जे पूत झेबेदाचे जुआव आनी जाकोब जेजू कडेन कितें मागतात? ते म्हणटात, जेजू, गुरुजी, तूं आमकां एक उपकार कर. जेन्ना तूं तुज्या मोहिमेन येताय, जेन्ना तूं राजवडकी चलयतलोय तेन्ना तूं आमकां दोगांयकी भावांक एका उजव्याक एका दाव्या हाताक तुज्या दवर. कित्याक आमकां तुजी मोहिमा पळोवंक जाय, आमकां खरेंच तुज्या बरोबर रावंक जाय. आनी भाव भयणींनो, आमी सगळीं जाणो की जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, कोणाचे पोजिशन आसत जाल्यार, कोणालो मिनिस्टर जायत जाल्यार, कोणालो प्रेगादोर जायत जाल्यार, कोण तरी व्हडलो मनीस जायत जाल्यार, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोण तरी व्हडलो, ताजे कडेन सदांच ताजे एडवायजर आसतात, ताजे लागीं कोण आसतात. तो मिनिस्टर जो आहा तो ताच्या लागीं तो खूब लोक दोत्ता आनी तो लोक ताका सांगता, हें करूंक जाय, तो हें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, हें करूंक जाय, ताणें हें केलां, ताणें हें म्हणलां. आनी आमी कितें करता? जेन्ना तो ताचें व्हडलें पोजिशन आसा, तो ह्या लोकांचें आयकता आनी ह्या लोकांचें आयकतूच तो एक निर्णय घेता. तो कित्याक ह्या लोकांचें आयकता म्हणून तो आतां एक निर्णय घेता. संवसाराचो लोक अशेंच चलता.
कित्याक जो बसता आपल्या कोदेलीचेर ताका आपल्याच दोळ्यांनी पळोवपाक ताका खोशी ना. कित्याक तो कितें करतलो? तो आपल्या कोदेलीचेर बसतलो. संवसाराचो मनीस तो. ताका भायर कितें घडटा तें पळोवंक नाका. ताका टीव्हीचेर पळोवंक जाय, रेडिओचेर कितें म्हणटा, हाणें कितें सांगलां, ताणें कितें सांगलां, तांच्यो खबरो आयकून ताका निर्णय घेवंक जाय. आनी कितें घडटा? संवसाराचो लोक असल्यो निर्णय घेता जेन्ना ते हाचें आयकून ताचें आयकून ताच्यो खबरो आयकून ताच्यो खबरो पेपराचेर कितें येता, न्यूज पेपराचेर येता, टीव्हीचेर कितें येता, हाणें कितें म्हणलें, ताणें कितें म्हणलें तें आयकून ते निर्णय घेतात. आनी चड करून संवसाराचो लोक जो जेजूक वळखना तो ह्यो खबरो आयकून केन्नाय भिरांत येता, आपल्या कोदेलीचेर बसता, कांयच करिना, कांयच वावर करना ह्या संवसारान. पूण आमी जी जेजूच्या राजान आसा, जी आमी खरें जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो टीव्हीचेर जे येता त्यो, रेडिओचेर येता त्यो हाच्यो खबरो आयकून आमी निर्णय घेना. पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे निर्णय घेता. कित्याक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा आमकां एक शिकवण दिता. आनी आतां आमचें मन जें देवाच्या उतराचेर आसा आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी तो निर्णय घेता. आनी सदांच जो निर्णय पवित्र आत्म्या उदेशी घेता तो जाता देवाचो निर्णय. आमी ह्या वेळार देवाचें काम करूंक पावता. आनी आयज जेन्ना जाकोब आनी जुआंव जेजूक असल्यो खबरो विचारता, असलो कितें म्हणटात ते भाशेन ताका जेजूक विचारतात, उपकार कर म्हणटात, म्हाका तुज्या दायेक तुज्या उजव्याक बसप. आजून पासून ह्या भांग जेजूच्या राजवडकीची खबर ना. खंय जेजूची राजवडकी चलता, खंय जेजूचें राज चलता ताची खबर ना. आनी देखून हे विचारतात. आनी जेजू तांकां कितें म्हणटात? तुमी कितें विचारतात म्हाका? तुमी कितें म्हणटात तें तुमीच नोकर म्हणटा. हांवें तुमचे खातीर कितें केलें तुमकां जाय तो पयलो ताका विचारता. त्या उपरांत सांगितल्या उपरांत जेजू ताका कितें म्हणटा? तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळत. आनी हेच घडटा भाव भयणीनो. जेन्ना आमी जेजूचें उतर नको, जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर ना, आमी कोन्नाच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, तेन्ना जेजू आमकां विचारता. हें जें हो प्रश्न जाता जुआंक आनी जाकोबाक विचारलो तो आमकां विचारता. तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळत. कित्याक आमी जें मागता आमच्या मनान कितें आहा, कोणें कितें सांगलां, कितें पेपराचेर सांगलां, कितें टीव्हीचेर सांगलां, तें आयकून आमी देवा कडेन वता. देवा जेजू म्हाका बरो कर. ताचें उतर म्हणटा ताणें आमकां पेकोवणी दिली, ताच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली. आनी आमकां हें सत नको म्हणून आमी मागणें करता. आमी असले आमी विचार आमी जेजू कडेन घालता, असले उपकार आमी जेजू कडेन मागता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज हें शिवर्तमान आयकता, आमी ह्या जुआं भाशेन आनी जाकोब भाशेन जावपाची गरज ना. पवित्र आत्मा आमचे भितर येता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता. पवित्र आत्मा आनी देवाचें उतर आमकां फुडें सरपाक ही भावार दिता, ही घोटाय दिता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोया. जे देवाचें उतर सांगता आमकां तेंच करुया. आनी तांच्यो खबरो आनी हाणें टीव्हीचेर आनी ते रेडिओचेर सांगलां तें, आनी कोणें आपल्यो खबरो सांगल्या तांचे आयकपाची गरज ना. फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलोवया आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गींच्या बापाचो, पवित्र आत्म्याचो आनी आमच्या सर्वंडारा जेजूचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.